बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या आत्म्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. भाव भयणीनो, आज शुक्रार. आयच्या दोनी वाचपांनी आमकां मेळचें लिसांव कितें म्हळ्यार देव आमचो रचणार, पोसणार, सांबाळणार. आमकां हर एकल्याक एक शेवट आसा. तो शेवट देव मांडून हाडटा. हो शेवट आमी शेवटा पावतना दूख मेळूंक पुरो, सूख मेळूंक पुरो, भलायकी येवंक पुरो, पिडा येवंक पुरो, इश्ट मेळूंक पुरो, दुस्मान मेळूंक पुरो. हर एकल्याच्या हांतो हर एकांती देवाचो हात आसा. देव पळयता ते देखून आमी देवाचेर पातयेनी दवरची आनी कश्ट आयिल्ल्या वेळार संतोश आयिल्ल्या वेळार ताचे थंय परतुचें. हें प्रत्येक जाण दिसून येता. त्या पयल्या वाचपांत जाकोबाच्या पुतांनी तांच्या निमाण्या भावाक झुजाक विक्रीत केलो, पूण ते इजिप्ताक गेल्ल्या वेळार तो गव्हर्नर जालो. देवाची मांडवळ विचित्र आमकां समजूंक जायना. तर देवाचेर पातयेनी दवरया आनी बली भेटोवच्या आदीं आमची पथकां आमी रडया. आज कार्मेली संतीन जेन्स कोपेली तिचें फेस्त जावन आसा. हांव पातकी सर्पदेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो तुमी अवसर सांगता. मनान चिंतून तोंडान सरून वायट बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या वचपां कर्मगी सगळ्या दुखां आनी भोगतां आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्पद्वेदा देव आमची काकूत करो आनी आमची पथकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. आमेन. प्रार्थुया. मोगाळ बापा पडलेलो संवसार तुज्या पुताच्या कल्तपना वरवीं तुवें उबारलोय. पातकाच्या गुणापणांतली तुवें आमकां सोडयलाय आनी सस्तनाचें सूख भोगोवंक तूं आमकां फावो करताय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रास करता सस्तनाच्या ससनाक. आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. इस्रायलान आपलें सगळें धन दिरवें घेतलें आनी तो बेर्शेबाक गेलो. थंय ताणें आपल्या बापाय इजाकाच्या देवाक बली अर्पिली. रातीच्या एका दर्शनान देव ताचे लागीं उलोवन म्हणालो, जाकोबा, जाकोबा. ताणें जाप दिली, हांव हांगा आसां. देव म्हणालो, हांव देव तुज्या बापायचो देव. इजिप्ताक वचूंक भियेनाका, कित्याक थंय हांव तुजी संतत व्हड एक परजा करतलो. हांवें तुजे सोवें इजिप्ताक येतलो आनी झुजेन तुजे दोळे धंपल्या उपरांत हांवच तुका ह्या देशाक फाटीं हाडटलो. जाकोब बेर्शेबा थावन भायर सरलो. फाराव्यान धडल्ल्या गाडयांचेर इस्रायलाच्या पुतांनी आपल्या बापायक जाकोबाक आपल्या भुरग्यांक आनी बायलांक बसयली. कानान देशांत जमा केल्ली 6 जानवरां आनी सगळें धन दिरवें
तांणी आपणास उवें घेतलें. अशें जाकोब आनी ताचें सगळें कुटुंब इजिप्ताक गेलें. आपल्या पुतांक आनी नातरांक, आपल्या धुवांक आनी नातरांक, आपले सगळे संततीक आपणास उवें इजिप्ताक तो व्हरून गेलो. जुजेन गोशनाक येवन तांकां मेळूंक जाय म्हूण सांगचे खातीर इस्रायलान जुदाक मुखार धाडलो. ते गोशनाक येवन पावले. जुजे आपल्या रथाचेर बसून आपल्या बापायक मेळोंक गोशनाक गेलो. ताका देखतच ताणें ताका पोटलून धरलो आनी जायतो वेळ तो रडलो. जाकोबान जुजेक म्हळें, आतां हांवें मरीत, कित्याक जुजे जिवान आसा म्हूण म्हज्याच दोळ्यांनी हांवें पळयलें. देवाचें उतर हें. देवाचे वडणूक. नितिवंताची सोडवण देवाच्या हातांत आसा. नितिवंताची सोडवण देवाच्या हातांत आसा. सर्वेस्पराचे पातयेन राव आनी बरें आधार. तेन्ना देशांत रावून शांतीन तूं जियेतलोय. सर्वेस्परा सवें आसूं सगळो तुजो संतोष. तेन्ना तोच तुज्या काळजाचे अत्रेक भागयतलो. नितिवंताची सोडवण देवाच्या हातांत आसा. बऱ्या मनशाच्या जिवानाचो सर्वेस्पराक हुस्को आसा आनी गांव तांचो शाश्वीत दायज जावंक पावतलो. कश्ट आनवरांच्या वेळार तीं घाबरचीं नात. दुकाळांच्या दिसांनी पर्यान खावंक जेवन तांकां उणें आसचें ना. नितिवंताची सोडवण देवाच्या हातांत आसा. वायटाक पाट कर आनी बरें आधार. ते द्वार देशांत शाश्वीत निवास तुका मेळटलो. कितें न्याय नितीचें तें सर्वेस्पराक मानता आनी आपल्या भक्तांक तो केदीन सांचो ना. नितिवंताची सोडवण देवाच्या हातांत आसा. नितिवंताची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. गरजे आकांताच्या वेळार तोच ताचें भद्रस्थान जावन आसा. वय तोच तसल्यांक आदार दिवन सोडयता. आपणाचो आसरो सोदलो देखून दुस्मनाच्या हातांतली तांकां वाटयता. नितिवंताची सोडवण देवाच्या हातांत आसा. सोम्या करसिया ताच्या पवित्र नांवान उगडी घोसाऱ्या. हालेलुया गावया सोम्या करसिया ताच्या पवित्र नांवान उगडी घोसाऱ्या. सताचो आत्मो आयलेल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सता करून पायतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या मनांत हाडटलो. हालेलुया गावया सोम्या करसिया ताच्या पवित्र नांवान उगडी घोसाऱ्या. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सुरासो मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. पळया हांव तुमकां वागटा मोदें बोकळे तशें धाडटा. देखून सर्पा बरी चतूर आनी पावऱ्या बरी सादे बळे जाया. मनशा लागीं सत्रायन चला, कित्याक ते तुमकां निती सभे अधीन करतले आनी आपल्या सिनोगोगांनी तुमकां जतबण मारतले. म्हजे पासून तुमकां राया आनी अधिपती मुखार जरतेक रावयतले. पूण तांकां हें सर जातीच्यांकय तुमी साक्षी जातल्यात. तुमचे जट्टे वेळार तुमी कशें आनी कितें उलोवचें म्हूण चिंता करिनाकात. कितें उलोवचें म्हूण ते घडये तुमकां कळी जातलें. कित्याक उलयतले ते तुमी न्हय, बगार तुमच्या बापाचो प्रेरक आत्मोच तुमचे उदेशी उलयतलो. भाऊ भावाक बापूय आपल्या भुरग्यांक जीव शिमाच्याक धन दितलो. भुरगीं आपल्या
माय बापाचेर उपराडटलीं आनी तांचो जीव काडयतलीं आनी तुमी म्हजे फाटलो म्हणल्या खातीर समेस तुमचो दुयेस करतले पूण शेवट पर्यंत ती रावता तो बचाव जातलो. एक शाराक तुमकां दग दितना आनीक शाराक फोडून वसा. खरेंच हांव तुमकां सांगता मनशा पूत येवच्या आदीं इस्रायलची शारान तुमी भोंवन काबार करचे नात. देवाचें उतर वगळी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तय मोगाच्या भयणीनो आनी भावानो, नितीवंतांची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. सोबीत उतरां नितीवंतांची सोडवण संतोष ससनाची जिणी सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. आयच्या पयल्या वचपान आमी आयकलें तें कालच्या परच्या वचपान आमी आयकलें जाकोबाच्या आनी माऱ्या पुताक जुजेक ताच्या भावान द्वेश केलो, जुजेचो द्वेश केलो. पूण बापायन तसो मोग केलो, ताका सोबीत एक आंगलें केलें. भाव बोकऱ्यां पोसून आसता आसतना जुजेक भाव ससी वचून धाडलें. तो संतोशान भाव ससीन धांवलो आनी भाव म्हूण ताका बारी संतोश जालो भाव पळोवन. पूण भावाच्या काळजांत कितें आसलें, ते मोसरान पेटताले. ताका तोंडा पळयनातले, तोंडा पळयतना ताच्या कडेन उलयतना जाल्यार कुशीन पळोवन उलयताले आनीक एक तरेची दुस्मानकाय दाखयताले ताच्याच भावाक जुजेक. पूण तो भुरगो जुजे मोगान भाव ससीन धांवता. तो आयिल्ल्या वेळार कितें करता, ते ताका घेता तो चिंता मोगान उमो दिता म्हणून, पूण ताका धरतात ताचो जीव काडोवंक प्रयत्न करतात. भाव भावांचो जीव काडोवंक प्रयत्न करतात. पोट्टू बायन ताका लोटून घालतात आनी बाय वयर बसून बरें जेवण जेवतात. भाव भावाक याद पर्यंत चलयतात. भुरगो तो जुजे बायन तावन बोब मारता, पूण भावांचें काळीज मोळ जायना. उपरांत जुजे बायनचो वोंड काडटात आनी इजिप्ताक विकतात. ही मनशाची मांडावळ. मनशाक मनशांतय, भावाक भावांतय, भावाक भयणींतय अशी शेजारांतय अशी मांडावळ. ते जाकोबाच्या जिणयेंत ताच्या पुतांतय आमकां दिसून येता. आनी तेच ना मात्र म्हूण चिंती नाकात म्हज्या भावा भयणीनो, तेच ना मात्र न्हय, आजूनय घडटा. आमकां खुशी ना एका मनशा तें ताका ताच्या तोंडार पळोवन आमी समेत उलयना, वांगटें उलयता, मोसरान पेटता आमी. पूण हें सगळें देवाच्या मांडावळींत चलता म्हूण तें नेना आसलें. जुजेक इजिप्तांत धाडलो, इजिप्तांत फारोवाच्या बायलेन ताका नाडलें, पूण तो कबूल जावना. कडेक कांय मोठ्यो करच्या खातीर ताका गव्हर्नर केलो. विक्रीत जाल्लो जुजे गव्हर्नर जालो. विक्रीत केल्ले खाण जेवण नासतना वळवळताले आनी तेच उर्वी घेवचे खातीर इजिप्ता वेतात आनी मेळटा कोणाक, जुजेक. पूण ताका ते वळखनात. जुजे तांकां वळखता आनी सांगता उर्वी दी म्हूण भीक मारता भावा कडेन. तुज्या भावाक आपोवनात, बेंजामीन आपोवनात म्हणटा तो. आयिल्ल्या वेळार निमाणें आपल्या तुमच्या बापायक आपोवनात म्हणटात. आनी कडेक आयच्या बसमान आमी आयकलें ताचो बापूय जुजेचो तशें तांच्या भावाचो बापूय गेल्ल्या वेळार ताका सोसूंक जावना. आपणाच्या प्रायवन बापायक सोसूंक जायनासतना गळगळींत तो रडटा आनी आपणाची वळख सांगता. ते भियेतात, हो कांय दुस्मान कांय करना, आपणाची देसवार करतात गे म्हणून. पूण तो तांकां बसयता, ना हांव फारीकपण घेवचो ना म्हणून. आनी तूं आमकां समजून येवचें सत कितें गे म्हळ्यार, भाव भयणीनो, एकलो प्रायवोन जावं दी, एकलो तरणाटो जावं दी, भुरग्यां जावं दी, ग्रेस जावं दी, गरीब जावं दी, शिकपी जावं दी वा शिकपी जावं दी,
हर एकल्याची जिणी देवाच्या हातांत आसा. कितलोय मसोर करून दी, कितलेय तो एका रेड्या बडें सूय पोव दी, कितेंय करून दी, देवाच्या मांडा वेळे भायर खंयच्याच मनशाक खंयच्याच तरान अन्याय करूंक जायना. तर देव कित्याक सोडटा? देवाचे मांडवळ तशी ती कित्याक सोडटा गे म्हळ्यार देव एका मनशाक ऊंच उबारतना ताका पारखेता. हर एका मनशाक ऊंच उबारतना ताका पारखेता. जुजेक पयल्यान पयटू बायन गेलो, त्या बाराव्याचे बायलेन ताका नाडलो, जुजे थीर रावलो. अस्क जाल्यार थीर रावलो. न्हयच जुजेक हर एक मनशाक देव पारखेता. पारखूंचे कोणा मुखांत्र? कोट्या मनशा मुखांत्र, जुजेच्याच भावा मुखांत्र. तशें आमच्या संस्थांनी घडटा. अरे चीनाचो या रशियाचो मनीस येवन तुका पारखिना, तुजे सांगता बसचोच मनीस तुका पारखिता, पूण तांतूय देवाचो हात आसा म्हूण आमी समजून घेवंक जाय. बागी तो मनीस कोण तो कोणाक देव पारखिता पळय, आनी पारखिल्यार तो बऱ्या तरान जियेता तर जाल्यार खंडीत जावन तो बागी. तशेंच जालें जुजेक. आतां आमी वांजेल वाचया. कोणीय मनीस आजकाल खंयच्या एका मनशाचे साय जाय जाल्यार ताका जायतें बसयता. तुका बरें घर मेळटा, तुका खाण मेळटा, तुका पदवी मेळटा, तुका संतोश मेळटा, सकयल मेळटा, येता ही म्हणून. रिलिजियस बेसांकी आपयतना आमच्या गोंयांत अशें आसा, तशें आसा, शिकप आसा, तें आसा, आमच्यांक जॉयन जाता ही म्हणून. इस्कॉलाच्या भुरग्यांक आपयतना आमचें इस्कॉल बरें, तें CBSE सगळें उंच पडटा, इस्कॉल येता ही म्हणून. पूण जेजू कितें करता? आपोस्तलांक आपयतना सतत हांव तुमकां सांगता, तुमकां अधिपतीच्या अधीन करतले, तुमकां जरबदानी मारतले, तुमचो भाव तुमचो नेगार करतालो. क्रिस्ताची मांडवळ सुद्दां दुसरी. कित्याक गे म्हळ्यार निजा की जो कोण बरी जिणी जिवंक आशेता तो गम्मतायेन जिवंक येना. Easy way of life does not attract aspirants. हे आमी पळयता. आमची जिणी, क्रिस्तांव जिणी, रिलिजियस जिणी, याजकांची जिणी जाता तितली गम्मतायेची केल्यार आमच्यो इगोर्ज्यो खाली जातल्यो, खंडीत जावन खाली जातल्यो. ताच्या बदलाक आमच्या आपोवण्या प्रमाणे नितीन सतान आनी आमी जर जियो तर जाल्यार खंडीत जावन चड आनी चड याजक आनी रिलिजियस येताले. हे आमी चिंतिना. क्रिस्ताची मांडवळ तशी ती. पयस सभेच्या सुरवेर एका बरयणारान टेटुलियन म्हणल्यार सांगलेलें आसा, माट्टिरांचे रगात क्रिस्तांवांचें बी म्हणून. माट्टिरांचे रगात क्रिस्तांवांचें बी म्हणून. मेळिल्ल्या कडेन मनशाक क्रिस्तांव जीवशी मारतले. कितले जीवशी मारले की तितले सडटले. 10 जाण दिवशी मारले जाल्यार 100 जाण सडटले. हें सत. देवाची मांडवळ आमी नेना. आमच्या कश्टा दुखांनी देवाची मांडवळ आसा. तर भाव भयणीनो, देवाचो हात आमच्या माथ्यार आसा. आमी कोणसर केल्ले मनीस जावन आसा. आमकां बाप्तिस्मान तेल आयलां. देवाची भुरगीं आमी. आमकां शेवट आसा. येवंक पुरो आज कश्ट, फाल्यां दूख, परवां पिडा. हर एका संगतींनी देवाची मांडवळ आसा. तो बोवाट आमचे थंय दवरया. ताचेर आमी पातयेनी दवरया आनी बरी जिण जिवंक प्रयत्न करया. आमेन. पूजा सुका
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदेदा देव बापाक मानता तशें जावं म्हणून मागात. ते तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मेळमीक आमच्या जगता बेजबेच्या दबाव सरस्पोर मानून घे. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुझ्या नांवाच्या मानाक आमी भेटयता ते बलये वरवीं आमची अंतस्करणां नितळ कर आनी सर्गींचें सूख जोडच्याक आमचे प्रयत्नान दिसान दीस अदीक सुफळ कर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवा दिन वाचुया. वैशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पळयत बापा, सर्पद्वेदारा आनी सस्नाच्या देवा, सर काळी आनी सवते आमी तुका दिन वाचूंक फावो. वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रोसलय, नितीन ताका शिक्षा दिली. पूण क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गेचो सगळो दळबार तुजी तर महिमा वाखणटात. तांचे संगती आमचेय ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संवसार बगला तुज्या वैभवान. उंसर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नांव येता ताका जय. उंसर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या समेज जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपल्या सुखुशेन कस्टमरान सोंसोवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी यांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यान ससे कराराचें रगात. पातकांच्या बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशां पसोत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासा करात. Bawarta so good purgatoria. तुझ्या पुरुषा आणि पुनर्जीवनपणावर वेतुवे आमकां सोडलाय सोमिया. संसाराच्या सोडवंदारा आमची सडवण कर. जय क्रिस्ता जय जय. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून तुवें आमकां फावो केलें देखून आमी तुका काळजांता दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतले आमी समेस्त पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हणून आमी तुजे लागीं नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, अखेर पृथ्वीच्या विस्तारलेले तुजे पळय सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे ह्या जगे वर्गा बरोबर तिका प्रतिमगान वाडय. पूण जिवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे सगती मेल्ल्या समेस्तां तुजें परजळे मुखामोल पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. हांव कार्मोरिये देवाच्या माये सांगाती भाग्यवन दमदूतान सरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सस्नाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजे महिमा गांव आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें आमच्या बापाचें मागणें आमी आतां सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सल्ला जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो राज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकयल्या बक्षिता तशी आमची पथकां बगूच आनी आमकां ताळ्यान पडोव दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी. सर्गींच्या बागाडी आमच्या सुंदरा जेजू क्रिस्त येणे बरोवशान नत्रयतले आमकां तुझ्या उदक काकुतीन सर पथकांतली सुटय आनी सर अखंडांतली वाटाय. कित्या राजवरकी पदवी आनी महिमा तुजी इस्नाच्या आसना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पळय सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशीवर म्हण तिका शांती देन एकवटान सांबाळ. तूं जी येता राजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भाव भयणीनो आतां आमी एकामेकाक शांती पाठवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेचे जेवणा पयल्यान ती आमी समेस्त सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितरचे भाग म्हाका पावना पूण जे कस्त्रांत म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. प्रार्थुया.
बापा येदे वर्त्या देण्यानी तुवें आमकां भरलाय. सत्सांच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळूं आनी आमी तुका निरंतरी वाखाणू. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवय आसो तुमचे सगळे आसूं आनी सर्पद्वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. कार्मेल सायबिनीचे नवेन. हे भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणता. आपणाकच चारांदासी म्हूण लेखिल्ल्या तुका देवान ताच्या एकल्या पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान कुडसारून कळतना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गुड्या मोठवर्षांनी तुका तांची आवय आनी शारोतीन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुला स्वादी दाखवाले. सर्गीच्या वैभवा दैवीक माये, कोण ना तुजे पुरी बळे माये, कन्नातले आमकारे कार्मेलितांच्या आदारा पाव आमकां ये दर्या सुकरा म्हूण परतले आनी तूं तांकां पावली. आतां तुका तुज्या भुरग्यांचो उस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेने आनी तीर बरवशान तुजे सरशी आमी येता आनी आमच्यो सर गरजो तुजे मरिफा जेजू मुखार दवरता. उगदास कर हे बोवदयाळ्या खरी मरये, तुज्या आसऱ्याक दावुल्लो, तुजो आदार मागुल्लो, तुजी मध्यस्ती सोदुल्लो, कोण पुणी कुमक मेळनासतना गेलो म्हूण केदीस कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेने दैरखान घेवन तुजे कडेन धांवून येता. हे अंकोरीचे अंकारी म्हजे माये, तुजे कडेन येता. पातकी आनी कतिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये, म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळटीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागता ते म्हाका दी. आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले समितीचे संगता स्त्र्यां भिता सदैव आनी सदैव फॉर जगसीचे जेजू. आणि मरिये देवाचे माये, मोपयांका आतुरती कर, आतां आमच्या मरणाचे वेळी. आमेन. कार्मेलाचे सुंदर आनी आमकां कर. नमान मरे कृपेन बरयले समितीचे संगता स्त्र्यां भिता सदैव आनी सदैव फॉर जगसीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, मोपयांका आतुरती कर, आतां आमच्या मरणाचे वेळी. आमेन. कार्मेलाचे सुंदर आनी आमकां कर. नमान मरे कृपेन बरयले समितीचे संगता स्त्र्यां भिता सदैव आनी सदैव फॉर जगसीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, मोपयांका आतुरती कर, आतां आमच्या मरणाचे वेळी. आमेन. कार्मेलाचे सुंदर आनी आमकां कर. ए भाग्यवंती मरिये, कार्मेल राणये, आमच्या आवय तूं जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागून धाडिल्ल्या स उपकारांक अर्गां दिता. व्हडा पातयेने तुजी बेदीन घाल्ल्या सर्वांक कश्टांवरांतली वायटा विघ्नांतली तुवें राखल्याय देखून आनी आमच्या सर गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिवन वाचता. त्या घडये आमी तुजे मोगाचे सेवेचे आनी मागण्याचे जिवीत जियोवंक प्रयत्न करतल्या. अशें आमी सदांच तुज्या पुता विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखा पावोवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. तुज्या आनी तुज्या हाती आसलेल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं. आमेन. भितरी सोबागिली कार्मेलिताची तुगे राणी, मागता तुझ्या चरणां लागुनी. तुझे कुडीचे निर्मळकाये पासुनी, घर आमचे कुडी म्हणोनी. निष्कळवंतीगे सोयिनी, तुझ्या आत्म्याच्या संदीपणा पासुनी. ती आमच्या आत्म्याक संदीपण गे सोबिनी.
तुझे सुपोचिनी पासोनी कर आमची जिणी मोनोनी कुर्बे उतिगे सोमिनी मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां कोया आशिर्वादी वाका भगवंत प्रसिद्ध कुर्वेन युवर आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.